Cabral. Next, question number three. Speaker, sir, Nilesh may Kabra. we permit to ask star elecute number 3B. 3B. Speaker, sir, answer as per competition. Yeah. Speaker, sir, जो प्रश्नाचे उत्तर दिला ते म्हज्या फुडल्यान आसा स्पीकर सर. SIT जी फॉर्म केल्ली ऑनरेबल CMन तेन्ना एक लक्षात हाडपाक की जे लँड ग्रॅबिंग जाताले हे खंय तरी कटेल जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता CM हॅज बीन सक्सेसफूल इनफ की हेजे फुडें जावचें ना. मोडस ऑपरेंडा कितें आशिल्लो की सब रजिस्टर ऑफिसरान ते पेन काडून डुप्लिकेट लायताले आनी सेल्ड इट जावन 114 डुप्लिकेट कॉपी घेवन ते करताले. स्पीकर सर, म्हाका क्वेश्चनाचें उत्तर मेळिल्लें 48 FIR लॉ केल्ले आसा आनी हितून भितर SITन 22 केले आनी 22 बाय वेरियस पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, हितूय आन्सरान दिल्लें आसा कि I have विचारले the time frame by which all the grab properties will be reverted to the original owners and all the fraudulent mutation entries be removed and the names of the original owners to be appeared in 114. ताका आन्सर दिला स्पीकर सर की with respect to the land reverted original form, honorable court, हांव honorable minister कडेन विचारता खंयचो honorable कोर्टाचे रिफर करता तो honorable CM कित्याक बरें काम केलां सर. आतां हे गोश्टी अरेस्ट जाल्ले आहा खुबशे, आतां ईडीन घेतलेल्यो केसी खुबशे फुडें गेला आनी बंद जाल्लें आसा. सो म्हाका एक उत्तर जाय ते ऑनरेबल कोर्ट खंयचो कोर्ट कित्याक SIT करपाचें कारण व्हेरी सिंपल की SIT कोर्टाचो पावर दिल्लो आनी तेणी तांकां रिवर्ट करपाक सांगपाक ते गव्हर्मेंटाचें डिसिजन. लोकांक जर कोर्टांत वचपाक जाय जाल्यार कितले पयशे भरपाक पडटले, एडवोकेटाक पयशे भरूंक पडटले, खूब गोश्टी आशिल्ल्यो, प्रोसेस डिले जाल्लो. SIT करपाचे CMचे उद्देश आशिल्लो की खंय तरी लक्ष घालून काबार करपाक. हांव हांगा रेफरन्साचें जे विचारता म्हणजे ईचें आसा डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कसलो ऑनरेबल कोर्ट आसा आनी खंयची केस आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमदार बाप निलेश काब्राल हांणी जो SIT लँड ग्रॅबिंग ह्या हेजेर वेगवेगळे विशय ते त्यांनी प्रश्न मांडल्या. तेतूंत जेन्ना टायम फ्रेम वीच द ट्रिब्युनल वील बी कॉन्स्टिट्युटेड टू डिक्लेअर द फेक डीड्स ऑफ हे म्हटलां तेंच्यांनी. ओके, ताणें म्हणटा आसतना की आमी म्हणजे स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करतले किंवा स्पेशल कोर्ट म्हटलेलो तेज्या भितर. आमचे गोवा अमेंडमेंट बील 2022 द बील नंबर 10 ऑफ 2022 अवेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ते आमकां प्रेसिडेंट एसेंटाक धाडलेलें आसा, तेजें अजून मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां हाज्या खातीर स्पेशल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किंवा हो जो आहा पळय न्ही हो आमी डेजिग्नेट करता आनी जेणे करून सगळ्यो केसीस ज्यो आसा पळय रिलेटेड टू डॅट टील नाव इट इज नॉट फायनलायज कारण तेजे चार्जशीट करप सगळ्यो केसीस चालू आसा. A to Z केसीस सगळ्यो चार्जशीट जाल्या उपरांत ताका एकूच कोर्ट जो डेजिग्नेट करपाचो चल्ला स्पीकर सर. म्हणजे हेजेर लॉ डिपार्टमेंट AG हेंच्या कडेन डिस्कस करून एक सिंगल कोर्ट डेजिग्नेट करून सगळ्यो केसीस थंयसरूच दिवप हाज्या खातीर सुरू आसा. ते एकदां कोर्ट म्हणजे आमकां स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करपाक जावचें ना वेगळें. तेच्या खातीर कोर्ट जो आहा पळय न्ही म्हणजे इधर डिस्ट्रिक्ट किंवा बाकी कितें एकदां तर उलोवन आमी फायनलायज करता आनी तेज्या उपरांत ह्यो केसीस ज्यो आहा त्यो एक्सपेडायट करपाक येता. स्पीकर सर, ऑनरेबल CMचे मुद्दो जो आसा म्हाका कळ्ळो, पूण स्पीकर सर लोकांची प्रॉपर्टी हे लोकांनी गुटलिसांव करून फ्रॉड करून ट्रान्सफर केल्या. हे तुजे ईडीन स्पीकर सर ऑलमोस्ट हांव नको ऑनरेबल CM कडेन आसा 4215 पेजीस आसा जो रिपोर्ट केला आनी आमचे जे SITन तितू आनी रिपोर्ट केल्लो आहा. आतां कोर्टान लोकांक कित्याक घालपाचें स्पीकर सर? म्हजे बाट त्या चोरान विकले पण हांवें आतां वचून तो चोर म्हणपाक आनी कितें उरला स्पीकर सर? म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑनरेबल CMन लॉ डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय वा तेजे होम डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय आनी जो SITक जो केल्लो आसा तितू जेन्ना येल्ले सगळे रिपोर्ट आसा हे रिपोर्ट घालूनच तांकां रिवर्ट करपाचें. तांकां कोर्टान वचो सर, कोण जे चोरी केल्या पळय तांकां वचो कोर्टान. जे लोक सामान्य लोकांक जे फ्रॉड जाल्ले आसा तेणी कित्याक कोर्टान वचपाक जाय म्हणून SIT केली स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव सांगता म्हाजे कडेन आनी 2 नंबर आसा जे प्रॉपर्टी जे फ्रॉडुलंट जाल्ले जे कोण इन्फ्लुएन्शियल आसा ते आपण काडून घेता SIT आसूनय विकता स्पीकर सर. आनी हांव ते CMक मागीर सांगता खंयचे जाय जाल्यार ऑन द टेबल ऑफ द फ्लोरूय सांगूं शकता हांव. स्पीकर सर सांगता मरे मागीर म्हजे प्रश्न सांगता म्हणलें तुका मागीर तूं उठता कितें रे स्पीकर? अरे मागीर सांगता म्हज्या पयलो प्रश्न हांव विचारता म्हजे प्रश्न मरे स्पीकर सर हांव विचारता. स्पीकर सर म्हाका एश्योरन्स जाय CMा कडेन की लोकांक जे हे फ्रॉडुलंट जे आसा इतले रिपोर्ट आसा ईडीचे रिपोर्ट आहा SITचे रिपोर्ट आहा फुडें आनी कोर्टान कितें वचपाक जाय? यू रिवर्ट बॅक टू द ओरिजिनल ओनर्स बिकॉज इट इज प्रूव्ड इट इज फ्रॉडुलंट.
आनी तेज्या फाटल्यान खुबशे केसीस अशे उरलेले आसा. आतां जो लॉ मिनिस्टर आसा ते सब रजिस्टरान सगळे स्कॅनिंग 1961 चालू आसा ते आतां ऑनलायन करतात तितून आनी कळटलें कितें चालू आसा स्पीकर सर. सो म्हजे तेजेर उलयना पूण म्हजे एक प्रश्न आनीक स्पेसिफीक विचारता की वील द गव्हर्मेंट कन्सिडर the various reports of SIT and the ED where it is already proved it is fraudulent to retransfer कोर्टान कित्याक करपाक जाय स्पीकर सर. कोर्ट कित्याक जाय आमकां न्ही वेन ईडीन केल्लें आसा हें केल्लें वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर लिगली करूंक शकता स्पीकर सर. वन मॅन जो कमिशन बसयल्लो तेजा रिपोर्ट कन्सिडर करून गव्हर्मेंटाक पावर आसा स्पीकर सर ते ट्रान्सफर करपाक. वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर इन रिवर्टींग बॅक ऑल दीस फ्रॉडुलंट केसीस वे ED and SIT हेज डिटर्मिन्ड that is a fraudulent, whether the government will consider. कोर्टाक घालनाका स्पीकर सर. कोर्टान वर्सां चलता केसीस हें जायना. when it is already determined whether government has powers to revert it back हांव इतलेंच एश्युरन्स हे म्हाका येता आनी रिवर्ट करचे हे लोकांचे जे फ्रॉडुलंट जाले ते हे म्हाका आन्सर करचे. स्पीकर सर, परत एकदा म्हणजे आमदारान जो प्रश्न मांडला गेली 10 वर्सां अशा पद्दतीत नो मॅन लँड आसतले किंवा फॉरेन कंट्रीन कोण आसा तांचे आसतले किंवा हांगासर कोण एक्सपायर्ड जावन गेलो किंवा कोण आसतना सुद्दां तेंच्यो जमनी ज्यो आसा तिसऱ्या मनशान बाय फ्रॉड ऑफ डॉक्युमेंट करून विकले. आतां विकल्यो म्हटल्या उपरांत आमी वन मॅन कमिशन बरयल्या उपरांत वन मॅन कमिशन हॅव सबमिटेड द रिपोर्ट आनी वन मॅन कमिशनचो रिपोर्ट जो आसा तो आमी एक्सेप्ट केलो आनी त्या रिपोर्टाच्या अनुसार ही हॅज गिवन सम सजेशन्स. त्यांनी जवळपास एक 17-18 सजेशन्स पर्टिक्युलरली टू द नो मॅन लँड आसतली किंवा अशा पद्दतींतली एक्स मनशाची लँड जेणी वाय मनशान झॅड मनशाक विकली हातूंतली बी परत तेणी एक प्रोसेस फॉलो करपाक लायला. सो अकॉर्डिंग टू हीज प्रोसेस आमकां इवन दो गोवा रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन प्रॉपर्टी बील हातूंय बी अमेंडमेंट जो आसा पळय न्ही हे काही अमेंडमेंट सजेस्ट केल्यात. ते अमेंडमेंट जे आसा ते ह्याच सेशनान आमी हाडटा जेणे करून अशा पद्दतींतली नो मॅन लँड आसत किंवा त्यांनी बाकीची सजेशन्स दिल्या आमी ते अमेंडमेंट अजून हाडूंक ना. ते अमेंडमेंट ह्या सेशनान हाडटा. इफ तुवें म्हटलां ते सजेशन्स बरे आसा जर आमी कोर्टाक गेले अशा पद्दतीची लँड हांव म्हजे लिगल डिपार्टमेंट आनी बाकी लिगल टीम हांचे कडेन डिस्कशन्स करता आनी दिल्ल्या वन मॅन कमिशनाच्या सजेशनाच्या प्रमाणे इफ इट इज पॉसिबल जाल्यार आमी जे अमेंडमेंट करता पळय न्ही तितूरूय बी अशा पद्दतीची तांणी सांगलेली सजेशन्स इन्क्लूड जाताले पळयता. आनी हें सोडून थोडे जाण स्पीकर सर हायकोर्टाकूय ऑलरेडी गेले. ऑलरेडी तेंच्यांनी हायकोर्टात म्हणजे आपली लँड म्हणून क्लेम केल्या किंवा अशा पद्दतीन दुसरोच मनीस आतां आयला आनी तेणी क्लेम घातलेली आसा की हीच आपली प्रॉपर्टी म्हणून. सो दॅट इज अ लिगल लिटिगेशन्स जे आसा पळय ह्या संदर्भात चालू आसा. बट ट्रान्सफरंट पद्दतीत आमकां जो ओरिजिनल लँड ओनर आसा तेणी क्लेम केला आसा जाल्यार ताका मेळपाक जाय आनी लिगल वेन मेळपाक जाय. ताच्या खातीर सरकाराचो ह्या हेजेर क्लियर स्टँड आसा स्पीकर सर आनी ताका बेगिनात बेगीन मेळची. म्हाजें इंटेंशन तेंच आसा. पयल्यान पयलीं लोक विकताले ती बंद करून ओरिजिनल ओनराक तेजी प्रॉपर्टी मेळपाक जाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल सीएमान उत्तर दिलां आनी आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ही इज गोइंग टू कन्सिडर अशें म्हणून सांगलां. लिगली जाता स्पीकर सर म्हाकाय खबर आसा आनी ऑनरेबल सीएमाक जे गोश्टी हाडपा जाय तुटी करपाची गरज ना पूण एश्युरन्स दिला की जेंका लोकांचे फ्रॉडुलंटली जाल्ले आसा तांकां रिवर्ट करता म्हणून. ओके स्पीकर सर, हांव एकूच केस दिता स्पीकर सर की SIT आतां डिफंक्ट जाला स्पीकर सर. तेजे फाटले खुबश्यो केसीस आतां उरलेले आसा. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की सगळे डिजिटलायझेशन प्रोसेस जो आसा हो चालू केल्लो तो कंप्लीट बेगीन करून कित्याक आज ऑनलायन रजिस्ट्रेशन ऑनलायन जेन्ना सब रजिस्टर घालता ती ऑनलायन स्टोर जाता आनी हो आतां हार्ड कॉपी दवरपाची गरज ना. हो प्रोसेस म्हाका सगळे बील धाडलेलें आसा ते बिलूय फॉलो करपाक जाय सो दॅट इट बिकम्स अ लिगल डॉक्युमेंट टू बी केप्ट. हें मातशें सांगता कितें फुडें अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. पूण SIT जी आज लॅब्स जाल्ली आसा स्पीकर सर तेजो रिपोर्ट दिलो सीएमान एडमीट केला. आतां हितूच भितर हांव एकूच विचारूंक सोदता स्पीकर सर की एक केस जाल्या म्हाजे कडेन की 78/2 ऑफ आसगांव विलेज की रिवर्ट जाली इवन हॅविंग इन SIT जे आसतना हांव रिवर्ट जाली बरी जाली ओरिजिनल ओनरा कडेन. ही कशी जाली आनी बाकीची कित्याक जावंक शकना स्पीकर सर तेजेर लक्ष घालचें. हांव फक्त कळटा कित्याक तो सांगता म्हणून पूण एक लक्ष दवरपाक जाय स्पीकर सर की आज जे ऑनरेबल सीएमान केला ते खुबश्यो गोश्टी ज्यो भायर सरपाक लागल्या आतां लोक कोण करचे ना. पूण हेजे फुडें फ्रॉडुलंट जावपाक नाका जाल्यार ऑनलायन सिस्टमा भितर जे डॉक्युमेंट जाता कित्याक बूक जे स्टोर करून बायंड करून दवरताले तितू कोण तरी मेवताले जे सीएमान उतर दिल्लें आहा म्हज्या पयले क्वेश्चनान की 7 जाण सस्पेंड जाल्या हें जाल्या. पूण हेजे फुडें जावपाक नाका जाल्यार ऑनलायन इंटिग्रेशन जो सिस्टम करपाक जाय. आज ऑनलायन घालता
पूण दीस इज अ कन्करंट सब्जेक्ट, सो वी रिक्वायर एप्रुवल. बील फाटल्या असेंब्लीन पास केल्ले, तेजे फॉलोअप जाता स्पीकर सर, हो फॉलोअप करना. कित्याक आज ते फॉलोअप करून जर ते बील पास जालें जाल्यार म्हाका दिसता इट हेल्प बी ते बोटां मारपाची, फिंगरप्रिंट मारपाचे, हे सगळे बंद जावपाक स्पीकर सर. आतां ऑनलायन तुमी थंय घेता स्पीकर सर, ते सगळीं 5 बोटां ऑनलायन घेवपाक शकता. सो हेही मातशे ऑनरेबल सीएमान एश्युरन्स दिवचे की तेही फॉलोअप करून जे बील केल्लें आसा 4 वा 3 वर्सां जालीं बील ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा, ते करून हाडून जे प्रॉब्लेम फुडें जावपाक जायना हे कंप्लीट बंद जातले एश्युरन्स सीएमान दिवचे. आनी सीएमाक इतलेंच मागता की जे जनरल पब्लीक जेंकां सफर जाल्या तांकां आनी सफर करचें न्ही, ताका तोडगो काडचो आनी तेंच्या नांवार तांकां जागो दिवचो. जे सगळे SIT अंडर, ED अंडर इतले व्हडले रिपोर्ट आसा विच इज शोईंग इट इज फ्रॉड. कोर्टान वचून परतून कितें प्रूव करपाक जाय हे सीएम करचे, इतले रिक्वेस्ट करता स्पीकर. थँक्यू. स्पीकर सर, जे बिल फॉलोअप करून जाता तितके बेगीन ते आमी इम्प्लिमेंटेशन करता, दॅट इज वन. दुसरें SIT कमिशनान इट इज सजेशन्स जे आसा पळय, इट इज नॉट ओन्ली टू आवर वन डिपार्टमेंट बट सजेशन इज गिवन फॉर ऑल टुगेदर, म्हणजे 6 डिपार्टमेंट. आज हांव क्वेश्चन डिटेल स्टडी करता आसतना हांव तें वाचलें. एका डिपार्टमेंटाक न्ही 6 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या आनी ती सगळी सजेशन्स त्या त्या डिपार्टमेंटाक हांवें फॉलो करपाक लायल्या आनी तेंच्यांनी जी आसा पळय न्ही ती केल्या उपरांत अशा पद्दतीचें लँड ग्रॅबिंग, म्हणजे इवन दो दॅट SIT वन मॅन कमिशन इज सरप्रायज बारकेल्या गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे आनी हे इतकी वर्सां खूब पयलींच्यान चलतालें, नॉट ओन्ली नाव, खूब पयलींच्यान. त्या ती 5-6 जाणांक सस्पेंड केले आमी, बाकीचे सगळे अजुनूय बी लायनीचेर आसतले. 2 जाणांक ऑलरेडी 2 जाण म्हाका दिसता बिहायंड द बार अजुनूय आसात, भितरूच आसात 2 जाण. आनीक 4-5 जाण बेश्टे भायर भोंवतात कोण तरी, तांकांय बी ते भितर वचून भायर येयले. भितर वचून अशे 7-8 लोक तरी ह्या SIT लँड ग्रॅबिंगाच्या निमित्तान तांकां भितर उडयले. अजुनूय बी जे अशा पद्दतीचे लोक ताका उडयतले. बट निलेश हेज गिवन अ गूड सजेशन्स, काय हरकत ना. बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे हाज्या फुडें आमकां लँड ग्रॅबिंग जावचें ना म्हणून ती 1 बोट न्ही 5 बोटांचे थंब आनी इम्प्रेशन्स घेवन ते ऑनलायन प्रोसेस फॉलो करप हें सगळें करता. त्या बरोबर ताकाच लागून हांवें सांगलें की 6 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या. ते ऑलरेडी आर्कायव्ज डॉक्युमेंटाचे हे आपले ओल्ड डॉक्युमेंट्स आहा पळय न्ही ते स्कॅनिंग करून प्रिजर्व करपाक ते आमी सुरवात केला. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नाव ऑलरेडी तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे प्रोसेस फॉलो करपाक लागलेले आसा. ती हाज्या फुडें अशें जावचें न्ही हाजी पुराय काळजी जी आसा पळय न्ही, इवन दो म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां म्हणजे आपले ओल्ड डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय कशा पद्दतीन चॅक करपाचे किंवा कितें, आनी ऑनलायन पद्दतीन जर एखादी सेल जाता आसत जाल्यार ताजेरूय बी तांकां पयलीं फक्त पेपराचेर एक नोटीस दिताले, ते न दवरता सगळी इन्फॉर्मेशन्स इन डिटेल तांकां दिवप हाच्या खातीर आमी सुरवात केला. नवीन अमेंडमेंटूय जो हाडटा पळय न्ही तोय ह्या हातूंत पास करून घेता. इंटेंशन इतकेंच आसा की जेची लँड दुसऱ्या मनशान विकली ती ताका मेळची परत एकदां. आनी नो मॅन लँड जी आसा पळय न्ही ती नो मॅन लँड एक तर गव्हर्मेंटा कडेन येवची, कोणीय विकची न्ही. नो मॅन लँड आसतली नाजाल्यार आजकाल सरकाराची जागा लोक विकता आसतना फाटीं फुडें पळयना आनी घेतलेलो लोक त्रासान पडटा. त्या खातीर जो कोण लँड गोंयांत विकत घेता तेणी म्हाका दिसता इन डिटेलान डॉक्युमेंटेशनान वचप सिन्स फ्रॉम द इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टू टील नाव हेजी गरज आसा. नाजाल्यार लोक फटोवपाक खूब मोठ्या प्रमाणात अशे बसलेले आसात जे सरकाराची लँड सुद्दां विकून मेकळे जातात आनी घेतलेलो मनीस त्रासान पडटात. आनी बरेच जाण जे अशे भायले लोक हांगासर येवन घेतात ते त्रासानूय पडलेले आसात. त्या खातीर म्हजें फ्लोर ऑफ द हावस इतकेंच म्हणणें आसा जो कोण परचेस करता पळय न्ही तेणी व्हेरीफाय करूनच घेवची. विजय सर स्पीकर सर एकूच ना म्हणजे जालें. हांव फक्त सांगता स्पीकर सर, हांवें जे चल्लेलें की बील जें आसा माझे क्वेश्चनाचं उत्तर आसा बिल नंबर 2022 बिल नंबर 10 of 2022 इज सेंट टू प्रेसिडेंट एक्शन. ऑनरेबल सीएम पुतून सांगता की पुतून बिल हाडटा अनेक असेंब्ली. दॅट इज नॉट दॅट अमेंडमेंट फॉर द रेव्हेन्यू बिल हाडटा आमी. तूं म्हणटा ते बिल प्रेसिडेंटा कडेन तेच म्हणटा ते हांव ताका तूं आतां तुमी स्टेटमेंट केला पुतून बिल हाडटा ते मातशें फॉलोअप करता. हांव अमेंडमेंट हाडटा आमच्या रेव्हेन्यू ते ओके हे न्ही तो हे मातशें फॉलोअप करून हाडले जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर. ते राष्ट्रपती हेज्या कडेन आसा, प्रेसिडेंटा कडेन आसा ते मातशें फॉलोअप करता. तुम्ही पळयतात GNH.